कारण हांवें तुका सांगलें की बऱ्याच भागा भितर जी पर्संटेज जाल्ली आसा ह्या पर्संटेजीचे बऱ्याच भागा भितर त्या तोडीचे कार्यकर्ते जर हे आसत आमचे उमेदवार जाल्यार ते प्रत्येक जण आपली वोटींग हाडटा आनी करता. ही जी वोटींग आसता पळय ती भारतीय जनता पार्टी कित्याक चड फायदेशीर आसता तर भारतीय जनता पार्टी कडेन सकयल पर्यंत बूथ पर्यंत कार्यकर्ते आसता. हे बाकीचे जे खबऱ्यो सांगतात पळय ते कार्यकर्त्यांच्या उमेदवाराच्या आधाराचेर मतदान म्हणटात. भारतीय जनता पार्टी सकयल पर्यंत गेली आसा आनी गेले वर्षभर म्हणजे आम्ही सगळे निवडणुका जातकच आम्ही तूं जाणा आम्ही प्रत्येक निवडणूक सिरियसली पळयतात. मागीर ती पंचायत ह्या निवडणुकीक म्हाका बऱ्याच जाणांनी प्रश्न केलो तुमचे इतले लिडर म्हणजे आम्ही 37 व्हडल्यो सभा केल्यो पब्लीक सभा आनी 325 आम्ही बारीक बारीक कॉर्नर मिटींग गेले बारीक बारीक तेन्ना हे सोयीचे पावला म्हणजे हांवें गेले हांवें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट कांयच ना म्हणल्यार 100 वर तरी बारीक बारीक मिटींग केले आसत वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर. आमी तर आमचे कार्यकर्त्यांमध्ये वचप आम्ही चवथी पयलीं सुरू केल्लें मागीर ते कोविड चड जाले आम्ही मतदारसंघात पूर्णपणे सकल पर्यंत पाविल्ले आसात आनी ताका लागून त्या हाचो फायदो जो आसा तो कारण आमचो कार्यकर्तो हो सकल बुथाच्या सकल पर्यंत आसा तो सकल पर्यंत गेला आनी ताका लागून ताचो फायदो डेफिनेटली आमकां जातलो.